म्हणून आम्ही काल ज्यांना पब्लिक मिटिंगाची राहिली पयली लोक भरपूर आसलो आणि त्यांचे हे आसले की आरजी खंय तरी त्यांच्या वांगडा ना म्हणून सो तेजेर तुमी कितें म्हणटा? हेजेर आमी ऑलरेडी क्लियर केल्ले की आमी कित्याक ना न्ही तें, आनी कोण काल जी मिटींग जाल्या तेजेर आमचे आतां आमी एनालिसीस करपाक चालू आसा. आमी अजून सोंपोवंक ना कित्याक कालच्यान आमी असेंब्लीच्या हितून आसले. सो आमकां पळोवंक मेळोंक ना एक्झॅक्ट कितली स्पीचीस जाली, कोण कितें उलयलो आनी कितले लोक आसले आनी कितले खुर्च्यो मांडलेले आनी कितले एनजीओज येयल्ले तेजेर एनालिसीस चालू आसा, स्टडी चालू आसा. एकदां जाल्या उपरांत आमी तुमकां कळयतले की हे मिटिंगे बद्दल आमचें मत कितें आसा. क्राउड जो एक्सपेक्ट केल्लो तसो क्राउड जालो. ओके. सो आरजी तशेंच करतले काय? आरजीचे चालूच आसा. आरजीचे आतां 2 मिटिंगे जाले. एक आझाद मैदानाचेर जाली, पिसुल्ले 70 ज्या जाग्यार म्हादय मेन लागता त्या जाग्यार आमची मिटींग जाली, 70 जाली. आनी आतां फुडले बाकीचे मिटिंग्स चालू आसतले. सो जसो टायम येता तसो आमी तुमकां कळयतले की खंयच्या गांवांत केन्ना मिटींग आहा. ओपोजिशन एमएलए आशिल्ले पळय ते सगळे एमएलए प्रेझेंट आसले. ओपोजिशन एमएलए आसले पळय ते सगळे एमएलए प्रेझेंट आसले, सोडून आरजीचो एमएलए विरेश बोरकार थंयसर दिसूंक ना. सो तुमी खंयसर मातशे सायडलायन जाता, सायडलायन युनिटी फोडपाक सोदता? सायडलायन अशें कांय ना. आमी तुमकां हेच्या पयलीं सांगलें की TFMM जो आमचो एक मुवमेंट आसा, एक विजन घेवन आमी एक मुवमेंटान वयता. आनी ह्या मुवमेंटाक आतां नंदकुमार सर जो एक एक्सपर्ट ऑफ पॅनल ऑफ एक्सपर्टाचेर आसलो, एक गोंयचो एक नामांकीत सायंटिस्ट आसा, तेजें आमकां मार्गदर्शन लागलां. आनी ह्या फुडें म्हादयचो जो विशय आसा, TFMM जो हें आसा, जो मुवमेंट आसा, जो तेच्या मार्गदर्शना सकयल आमी फुडें व्हरतले. जो म्हाका दिसना की हेतून आमकां खंयच्याच रितीन नॉलेजीक आमकां कमी पडटली, नाजाल्यार मार्गदर्शनाक कमी पडटली. कित्याक आनी दुसऱ्या लेवलाचेर आमचे थोडे रिटायर्ड जजीस आसा, रिटायर्ड सायंटिस्ट आसा, ते आमच्या टचान आसा आनी आमी तेंच्या वांगडा मेळोन हो TFMM मुवमेंट फुडें व्हरता. मनोज, आनी एक प्रश्न, जेन्ना ह्यो असल्यो मिटिंगे जाता कितें फायदो जाता त्या मिटिंगेचो काय कशें कितें तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा जेन्ना तुमच्यो मिटिंगे जाता? आमचे मिटिंग्स आसता ते जशें आमी सांगलां की आमचे अवेरनस मिटींग आसता. भितर आमी लोकांक एक शिकवण दिता, भितर एक लोकांक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करता आनी एक अवेरनस क्रिएट करता की हो विशय कितें, म्हादय कितें. आतां म्हादयचो इशू, म्हादयचें आमी प्रेझेंटेशन करून लोकांक दाखयलें की म्हादय कितें, म्हादय खंयच्यान येता, म्हादयचे कितले ट्रिब्युटरीज आसा, खंयचे न्हंयो जॉयन जाता, गोंयची एरिया कितली कवर जाता, हे सगळें आमी एक्सप्लेन करता. सो इट्स ऑल अबाउट अवेरनस. कोण मिटींग घेता तो कसो लोकां मेरेन उलयता, तो पॉलिटिकल उलयता, तो पॉलिटिक्सांचेर तेंचेर तो फोक काडटा काय तो म्हादय कितें आहा हें एक्सप्लेन करता, इशू एक्सप्लेन करता. इट ऑल डिपेंड्स ऑन तो ऑर्गनायझर्स. मनोज बाब, पयर पिसुर्लेन एक तुमची बरी सभा जाली. सभेन एक मिनिस्टराचो कॉल येयला म्हणून एक व्हिडिओ कॉल व्हायरल जाला आसा. तेंचेर तुमी कितें? ते सराक, नंदकुमार सराक फोन येयलो दिसता आनी ते एक्झॅक्ट कितें येयलो तो आमकांय थंयसर चड आवाज येवंक ना. पूण तांकां म्हाका दिसता थंयचो जो MLA आसा विश्वजीत राणे तेचो फोन येयल्लो दिसता आनी ते कितें उलयले तेचेर. मनोज, आनीक एक विशय असो आसा की काल विरेशान म्हटलेलें की गोवा बंद करया म्हादयच्या इशूचेर. आनी काल विजय सरदेसायानूय गव्हर्मेंटाक टायम दिला 15 दिसाचो की 15 दिसां भितून तुमी इशू जर तर सॉर्ट आउट करपा खातीर ते अप्रोप्रिएट स्टेप घेयना जाल्यार आमी 15 दिसांनी गोवा बंद करतले. सो तुमचो सपोर्ट आसतलो ताका? ओके. आमी जशें हेच्याय पयलीं सांगलां ते हांवें आयकोंक ना विजयान कितें म्हटलां तें, पूण गोवा बंद करपाचो फायनल स्टेज जेन्ना येतली तेन्ना गोवा बंद करचोच पडटलो. आनी एनी टायम जेन्ना गोवा बंद आसतलो तेन्ना आरजी आसतलीच. ओके.